हांगासर तुमकां लायकन पळोवपाक मेळटा। हे जे हिरव्या रंगाचे हे जे डाग तुमकां दिसता ह्या झाडाचेर तेका लायकन म्हटले वयता। आनी आल्गे आनी फंगाय ह्या दोगांचे मिश्रण जे आसा ते लायकन आसा। आनी ते जे दोगूय जाण आसा ते सिम्बायोटीक रिलेशनशीप तेंचे आसता। जशें की फंगाय जो आसता तो तेका खंयच्याय गोश्टीचेर येवपा खातीर मदत करता। एका आल्गे जे आसता ते आमकां चडान चड उदकान पळोवपाक मेळटा। आनी जे ते स्वता फोटोसिंथेसीस ह्या प्रोसेसा स्वताचे खाद्य जे आसा ते निर्माण करता। आनी ते खाद्य मेळपाक जाय म्हणून फंगाय जो आसता तो आल्गेचेर डिपेंड आसता। आनी ते दोगूय जाणां मेळून हे जे लायकन हे तयार जाता ते आमकां अशा तरेन झाडांचेर पळोवपाक मेळटा। आनी हे हांगासल्या शुद्ध हवेचे प्रतीक आसा, कारण जंयसर शुद्ध हवा आसा थंयसरूच अशा प्रकारचे आमकां सुंदर लायकन्स पळोवपाक मेळटा।